नमस्कार. तिसरो डोळो म्हणून पळयता तो म्हणजे CCTV. त्याचा आधार घेऊन बऱ्याच गजालींचो दाखलो गेलो वयता. अशेंच गेल्या वर्सा बिचोली आणि सांखळे नगरपालिकेन CCTVचो आधार खंय ना खंय तरी स्थानिकांक जावचो म्हणून तेंच्यांनी लायिल्लो आणि त्याच हितूसून नगरपालिकेक तेजो फायदो जातलो हे हितूसून आयिल्ले. पावसाचो जोर म्हणा नाजाल्यार अंडर कन्स्ट्रक्शन जे कामां जी चालू आसा त्या संदर्भात म्हणा त्या हेतूसून जे CCTV काही कडेन निकामी जाल्ले दिसता. काही असे घटना जेन्ना घडली त्यांचा आधार घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना ह्यो बंद CCTVच्यो उगडकीस फुडें येयले. AIच्या ह्या जमान्यान टेक्नॉलॉजी अवेलेबिलिटी आसतना सुद्दां क्रायम कंट्रोल करपाक पुलीस आनी सिस्टम्स अपयशी ठरलेले आसा. हेजे रिजन म्हणजे कॅमेरा न चलणे. सांखळे बिचोले ह्या परिसरात ज्यो हिशोबान क्रायम आनी चोरयो वाडत आसा आनी ज्या हिशोबान पुलीस ते डिटेक्ट किंवा कंट्रोल करूंक शकना हेजो फूल आनी फूल आरोप म्हाका दिसता आमी इतलेंच म्हणू शकता की कॅमेरा जे कितें इन्स्टॉल केल्लेले आहात परिसराच्या गांवांत हेच चलना. सिस्टम आनी ऑथॉरिटीज हाजेर कॅर घेवपाची गरज आहा. पण हीच गजाल नीट जर उरली जाल्यार खंय ना खंय तरी चोरीचो जो गजाली जाता ती आधार CCTV मार्फत आमी एक पुरावो म्हणून दाखलो घेवं शकता. आतां सध्या CCTV काही कडेन चलता काही कडेन चलना पण नगरपालिका सध्या दोन्ही कडले बिचोले नगरपालिका सांखळे नगरपालिका हे सुद्दां दुरुस्तेचेर ध्यान दिता. कॅमेरा कित्याक बंद पडले ते रस्ता रुंदीकरण आसा आनी थंय ते लायटीचे खांबे घातले. त्या लायटीच्या खांब्याक कॅमेऱ्याची वायरी जॉयन केल्ल्यो. जेन्ना खंय लायटीचो खांबो हेवटेन काडलो तेवटेन घातलो तेन्ना तें बंद पडलां. वायफायचे प्रॉब्लेम जाले ते अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर जाले. आतां आमी कंप्लेन दिवन जाल्या आनी जे थोडे ह्या सायडीक वायफायच्यान जे मेन थोडेशे बंद पडलेले ते आमी चालू करपाक स्टार्ट केल्या. फक्त मुस्लीम वाड्या वयले मातशेशे उरतले तेजेर तें मातशें काम जालें. काम आमी ते सगळें स्लोलीच करतले. स्टुडंटां खातीर सुद्दां